आमी गीत घेवया A33 पेज नंबर 18 सर्वेस्परा मुखार येयात. सर्वेस्परा मुखार येयात, ताका दिन वासुया. तो तिगडो आमचो दोरो, ताका वखणुया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावी. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगळा भाव भयणीनो, जें कितें बरें वायट आमी कोणा लागीं विचारतले हांव, जांकां बरें कितें वायट कितें खबर ना तेंच्या लागीं वो जेजू लागीं, जेजू जो आमकां सोत शिकयता, मोग बोगसणे आनी स्वताचीच पातकी जिवीत ताचे भाशेन जावंक आमकां आपयता. आजच्या शुभ वर्तमानान आनी पयल्या वाचपान तेंच आमी आयकतले. हांव सांत पावल म्हणटा, म्हजें जिवीत जेजूताय, जेजू जावन आसो म्हजो मार्गदर्शक. ताणें म्हाका सासणीक जिवीत जियोवंक कृपा दिल्ली. हांवें जायतो जेजूचो दुमाळो केलो, निंदा केली, तरी आसतना ताणें म्हाका बक्षिलो आनी म्हाका ताचो केलो. TV आनी रेडिओ सुरू जावचे आदीं टेलिफोन ऑपरेटर आपलो टायम, घडयाळाक टायम एका फॅक्ट्रीच्या घंटी म्हणजे फॅक्ट्रीचें काम संपल्या उपरांत ती बेल वाजयतात ताच्या प्रमाणे घडयाळाचो टायम धरताली. एक दीस ते घडयाळ बंद पडलें आनी कोणे एकट्यान फोन करून विचारलो, टायम कितलो जाला? तिणें म्हटलें, फॅक्ट्रीच्या ती फॅक्ट्री घंटी वाजता तेन्ना हांव तुका सांगतलें. तो म्हणूंक लागलो, हांव फॅक्ट्रींतल्यान उलयतां, आमी आमचो टायम तुज्या घडयाळाच्या टायमा प्रमाणे आमी दवरतले. अशें एकटो कुड्डो दुसऱ्या कुड्ड्याच्या मार्गदर्शना प्रमाणे चलता, तसलें जिवीत आमी जियो नाका म्हूण आज आमकां जेजू शिडकायता. तर आमचो हिरो, आमचो मार्गदर्शक, आमचो मोगी जावंक जाय देव, जेजू, पवित्र आत्मो. आनी ते आमचे मार्गदर्शक जायत जाल्यार सासणीक जिवीत जियोवंक ते आमकां विस्वास दितात. हे मनान धरून फावो ते परी ह्या मिसान वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांचें दूख धरून बोगसणे मागुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव हांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोगोद अपराध. ह्या पासत बागीबन सदांच आंकवार मारेक सगळ्या दिदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव, आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. सोम्या काकलूत कर, सोम्या काकलूत कर. क्रिस्ता काकलूत कर, क्रिस्ता काकलूत कर. सोम्या काकलूत कर. सोम्या काकलूत कर. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या देण्यान आमकां सोडवण मेळटा
आनी आमी तुजी आपणायलोलीं भुरगीं जावंक पावता. तर आमचेर तुज्या मोगाचेर भुरग्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. जेजूचेर आमी बावार दवरता देखून खरी स्वतंत्रताय आनी सासणाच्या जिविताचें दायज आमकां फावो कर म्हूण मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तुजी येता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. बागयोन पावलून तिमोथाक बरयलेले पयले चिटीची सुरवात. आमच्या सोलवंडरा देवाच्या आनी आमचो बरवंसो जावन आसलेल्या जेजूच्या क्रिस्ताच्या हुकुमाक तेच क्रिस्ता जेजूचो धर्मदूत जावंक हांव पावलो बाबाता वरवीं म्हजो खरो पूत जाल्ल्या तिमोथाक ही चीट बरयता. देवा बापा आनी आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ता कोटची कृपा काकलूत आनी शांती तुका मेलूंक. आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताक हांव आर्गां दिता कित्याक ताणें म्हाका धीर बोल दिलां आनी म्हाका कात्रेचो म्हूण दवरून आपल्या सेवक नेमून काडलो. जेजूची हांवें आदीं निंदा केली, ताका दुमालो दिलो आनी ताका अपमान केले. अशें आसतना देवाची काकलूत हांवें सोडली कित्याक म्हाका बाबात नासलो तेन्ना हांव नकलो उण तशें केलें. आनी जेजू क्रिस्ता सोवें आमच्या सोमयाची कृपा म्हजेर उफलून आयली. बाबाटाची आनी मोगाची बोटी. देवाचें उतर हे. देवाचे व्हड उपकार. आमचो सबाब जावं दी. सर्वेस्परा तूंच म्हजें दायज. म्हणुया, सर्वेस्परा तूंच म्हजें दायज. म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येता. सर्वेस्पराक तुमी सांगतात, सायबा तूंच म्हजी दोनग्रेस्काय. सर्वेस्परा तूंच म्हजें दायज. तूंच म्हजें पात, म्हजें दारजणें तुजेच आदीं राखून दवरलाय. सबाब सर्वेस्परा तूंच म्हजें दायज. सर्वेस्पर म्हाका बूद दिता देखून हांव ताका दिनवासतां. रातचें पर्यान म्हजें कालीस म्हाका शिकयता, बूद दिता. हांव सर्वेस्पराक सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरता. तो म्हज्या उजव्याक आसा म्हणटूच हांव कदींच हालचो ना. सबाब सर्वेस्परा तूंच म्हजें दायज. तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलो. तुजे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची बोटी आनी तुज्या उजव्याक सासणाचें सूख. सबाब सर्वेस्परा तूंच म्हजें दायज. शोभातमानांक उबी रावया. Sorbesporak, soy, sorbesporak, soy, sorbesporak, soy. सोम्या तुजें उतर स्वता वरवीं आमकां संस्कारलोलीं कर. Sorbesporak, soy, sorbesporak, soy, sorbesporak, soy. सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसूं. तुमची सोबे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक एक वपार सांगली. एका कुरड्याच्यान दुसऱ्या कुरड्याक वाट दाखोवंक जाता. दोगूय खोंडान पडचे नात. शीस आपल्या गुरू परस व्हरतो न्हय. शिकून पूर्ण जालोलो शीस तो की आपल्या गुरू सारको उरतलो. तुज्या भावाच्या दोळ्यांत आसा तें किसोर तूं कित्याक पळयता.
आनी तुज्या दोळ्यांत आसा ती पट्टी तुका दिश्टी पडना, आनी तुज्या दोळ्यांतली पट्टी तुका दिसना जाल्यार तुज्या भावाक तुज्यान कशें म्हणूं येयत, आरे बाबा तांव तुज्या दोळ्यांतलें किसोर म्हाका काडून दी. धोंग्या, तुज्या दोळ्यांतली पट्टी पयलीं काड आनी मागीर तुज्या भावाच्या दोळ्यांतलें किसोर हाडूंक तुका निवळ दिश्टी पडटलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. मोगळा भावा भयणीनो, फारिजियो धर्मशास्त्री जेजूचे जिवीत एका नाकारताले, बरें जिवीत नाकारताले. कितें ना कितें ताचे जिवितांतल्यान वायट पडोवंक सोदताले. ते तशें लोकांत हांवें बी तशेंच करताले आनी लोकांच्या जिविताक भार घालताले, जिन्सा भाशेन कायदे काडटाले. तर एक असो मनीस म्हणटा सगळ्या मनशां मदें, जावं तो एकदम वायट ताचे मदें बरें आसा. देवान आमकां सगळ्यांक बरीं रचल्यान. आनी एकदम बरो मनीस कितलोय बरो जावं ताचे मदें वायट आसात. आनी सो आमकां दुसऱ्या मदें वायट आनी बरें कितें तें विचून काडूंक आमी कोण? देव आमचो जावन आसा जुईज. एक मनीस फ्रँक मिहालीक म्हणटा, एक काणी सांगता. एक मनीस खंय ताका रोमान वचूंक जाय आसलें, पाप साहेबाक मेळोंक जाय आसलें आनी देखून ताणें जायते पयशे एकठांय केले प्रवासाक, ते टिकेटीचे पयशे दिवंक आनी थंय रावपाक. तो सो पूण इतालिया वयच्या आदीं तो पयलो बार्बेरा लागीं गेलो बरो हेअर कट घेवपाक, केंस कातरूंक. आनी तो असो केंस कातता आसतना बार्बेरा लागीं उलयता आसतना तो बार्बेर कितें ना कितें ताच्या जिवितान वायट पळयतालो, बरें उतर कांय ना ताचें. सो बार्बेरान ताका विचारलें, तूं इतालिया कसो वयतलो? ताणें जबाब दिलो, इतालियन एरोप्लेनान वयतलो हांव. शी ते एअरप्लेनान वचूं नाका, म्हाका एकदम तिडक भोगता, तेंची सेवा बरी न्हय. बरें, मागीर तूं रोमान आसतना कितें करतलो? रोमान आसतना म्हाका पाप साहेबाक भेट दिवंक खुशी, हांव पाप साहेबाक मेळोंक वयतलो. आरे तूं पाप साहेबाक थंय तुका मेळोंक मेळटा, तूं कोण? तूं सादो मनीस, तूं कोणूच न्हय आनी तुका पाप साहेब मेळटलो? सो एक म्हयनो आनी 2 आठवडे जाले उपरांत, म्हणजे 6 सोमनां जाले उपरांत तो मनीस परतून ताच्या देसान वयता आनी परत केंस कातरूंक वयता आनी ते बार्बेराक मेळटा. सो तो बार्बेर म्हण ताका विचारता, तुजी रोमान ट्रीप कशी जाली? तो म्हणूंक लागलो, हांव ते इतालियनान एअरप्लेनान गेलो आनी तांची एकदम बरी सर्वीस, म्हाका आराम आनी म्हजी जर्नी बरी जाली. तसोच हांव एका हॉटेलान रावलो थंय इतालिया, हिल्टन, आनी थिंगा तांणी बेस्ट रूम सर्वीस दिली आनी ते सगळे ते इतालियाची म्हजी ट्रीप एकदम बरी जाली. मागीर तूं पाप साहेबाक मेळोंक ना? वय, हांव पाप साहेबाक मेळ्ळो. हांवें ताच्या अंगुठीची रिंगाची किस घेतलो. तुवें पाप साहेबाक तुका भितर घेतलो आनी तुवें ताच्या हाताचो उमाव घेतलो आनी मागीर पाप साहेबान तुका कितें सांगलें? मागीर त्या मनशान ताका उतर दिलें. पाप साहेबान आपल्याक पळयलो म्हणपाक लागलो, आरे तुका तुजे केंस कोणें कातरल्यात?
एकदम बुरशेपणान कातरल्यात. सो मोगळा भाव भयणो, आमच्या जिविताचो प्रवास जायत्यो आडखळी येतात, दूख त्रास आमकां सोसूंक पडटा. तरी देवान आमकां बासायला, तो आमच्या बरोबर आसा आनी आमी ताच्या जिवितान वांटो घेतला. बावतिजमा वरवीं जेजूच्या मरणांत दुश्कोश्ट त्रासान आमी वांटो घेतला. आमी मेल्या पातकाक आनी पुनर्जीवन जाल्या. पवित्र आत्मो आमकां मेळ्ळा. सो ह्या पवित्र आत्म्याच्या घोटायेन आमी सर्गींचें जिवीत ह्या संवसारांत जिवंक शकता आनी जेजून तें आमकां बासायलां. सो कितले आमी पातकी जावं, आमकां देवान आपल्या इमाजीन रोचल्यात आनी देवा भाशेन जावंक आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं शक्ती दिता. तो सांत पौलान सांगला ते भाशेन देवाचें जिवीत जिवंक देव जावन आसा मोगाळ, आमकां पातकांतलो बक्षिता, आमकां तो ताची कृपा दिता सासणीक जिवीत जिवंक. सो हें मनान धरून आमी सदांचें जिवीत जिवंक एकामेकाक आदाराक पावूंक देवाचो मोग करता तसो पेल्याचो मोग करून सासणीक जिवीत ह्या संवसारांत अनुभवूंक ह्या मिसांत आमी कृपा मागुया. आमी गीत घेवया C6 पेज नंबर 30 बागेंतल्या फुलां मदें. रचणार आमी तुका दिन वाचता, तुज्या उदारणांत आमकां तुका भेटता. पृथ्वी दिला मनशाच्या वारान केला, तो आमकां जिविताचो उंडो जातलो. स्वर आमी तुका भेटयता. दाखवालीन दिला मनशाच्या वारान केला, तो आमकां आत्मीक पिवण जातलो. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या पवित्र विचार सोवेस्पर मानून घेवन. देवा आमच्या बापा, तूं खरे भक्तीची आनी शांतीची जोर. तुजे मोहिमेक फावो तो मान आमी दिवस कर आनी ह्या पवित्र गुटांत वांटो घेवन एका मनाची आनी एका काळजांची आमी जावंक निर्मी हे आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पर तुमची सवय आसूं, आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया, अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदारा आनी सासणाच्यो देवा, सर्वकाळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जेजून आमचो इतलो मोग केलो की खुर्सार उबारलेलो आसून आमचे खातीर ताणें आपलो जीव दिलो. उगडलेल्या ताच्या कडवळ्यांतलें व्हांवलें रगत आनी उदक जिवीत दितल्यान संस्काराची पवित्र सभेक फुटली झर सोडवणेची झोरीन संतोसान तान बागोवच्याक आपल्या विदलोल्या काळजान सोडवणार सगळ्या मनशांक आपयता. देखून आतां दुतां भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दोरबारांचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संवसार बोला तुज्या वैभवान. उंच सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराची नांवी येता ताका जय. उंच सर्गी तुका जय जय. बापा, खरंच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मोडलें. हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड
तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचे बोगसळे मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bhavata gur porgotuya Jesu ami somorpita Tuje puno jiwan gorami pagata Tuja yenya ami otreta. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडूंची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता. जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. लिओ आमच्या भागिवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सिमिया आमच्या आदारी गवळी बापा आनी सगळ्या यात्निकी वर्गा बरोबर तुका प्रितिमोगान वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो भरवासो धरून मेल्ल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हांगा हाजीर आसात आनी आमच्या सोयऱ्या दायऱ्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाचे माये सांगाती तुजे पोती बागिवोन चुजे बागिवोन धर्म दोता स्वर्ग काळी तुका मानवल्या आनी त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सोरवंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनांक. आमेन. आमच्या सोडवणाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जा. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसवरो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान अत्रेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर वाकांतांतली वाटाय. सुटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासनां. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशी पोरमणें तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तूं जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काटुले आमची देवाची जोटी आनी कास थाळ्यान जावन पूण तुजी काकलुतीन म्हज्या आत्म्याक तशीच कुडीक भलायकी आनी देवाची शिडी संवसाराचे पाप काटुले आमकां शांती दी. हो जेजू देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक पयल्यान ती सुभागी. सोम्या तुजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. आमी गीत घेवया. D13 पेज नंबर 54 जेजू बऱ्या गुण्या. Jesus, słanych Bonia, sorki nam tu
जशें मेरू व्हांवन ते जोरयेक ताण येता तसो देव आत्मो म्हजो तुका लालयता. देवाक म्हज्या जिव्याच्या देवाक ताणेला म्हजो आत्मो. प्रार्थुया. सर्वेस्परा जिव्या देवा, तुज्या उतराच्या आनी संस्काराच्या जेवणान तुज्या भावार्थ्यांक तूं पोसताय आनी जिवीत दिताय. तुज्या मोगाच्या पुताचें अमळीक मास रगत घेवन हे भोव व्हडत्या देण्यांचो आमी चड आनी चड फोळ काडून आनी सासनाक ताच्या जिविताची भागीदारां जावंक पावूंक हो उपकार आमी मागताव आमच्या सुम्या जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे बडोकार. सान फ्रांसीस शावियराक मागणें. सान फ्रांसीस शावियरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळें लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोडोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका सर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचताव आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागताव. जोण एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे उतरेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शाळती पावय म्हूण मागता आनी सकटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवे बापाक वाकाणटा. आमेन. आमी गीत घेवया. R15 पेज नंबर 182 जेजू मोगाच्या आंकड्या. जेजू मोगाच्या आंकड्या आमची लासून एकाचो तुझ्या मोगाच्या उज्या तुझ्या मोगाच्या उज्या सोयरात विसोळटा तुयामी सोयरात
A53, page 25. In the Lord is my hope. Page 25, A53. In the Lord is my hope. In the Lord is my hope, page 25, A53. In the Lord is my hope, in the Lord is my help. He's my shield and my strength, He's my fortress, I stand firm. I've no fear of the night and its shadow. I've no fear of the plague that prowls around. For your light shines, O Lord, in the darkness, and your brightness leads me on. In the Lord is my hope, in the Lord is my help. He is my shield and my strength, He is my fortress, I stand firm. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The grace and peace of our Lord Jesus Christ be with you all. And with your spirit. Today, we have the memorial of the most holy name of Mother Mary. This devotion began in Spain in the year 1513. But in the year 1683, Pope Innocent XI extended this to the universal church because
On this day, 12th of September, the Christians won the battle against the Turks in Spain. So to offer a thanksgiving, this memorial was instituted. Let us also ask Mother Mary to intercede on our behalf, our families, our relatives, our friends, and for everyone, that graces which we need, she may obtain for us. And before we enter into this Eucharistic celebration, let us ask God to pardon us. You were sent to heal the contrite of heart. Lord, have mercy. Lord, have mercy. You came to call sinners. Christ, have mercy. Christ, have mercy. You are seated at the right hand of the Father to intercede for us. Lord, have mercy. Lord, have mercy. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to life everlasting. Amen. Let us pray. Grant, we pray, Almighty God, that for all who celebrate the glorious name of the Blessed Virgin Mary, she may obtain your merciful favor. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. A reading from the first letter of St. Paul to Timothy. Paul, an apostle of Christ Jesus, by command of God our Savior, and of Christ Jesus our hope. To Timothy, my true child in the faith, grace, mercy, and peace from God, the Father, and Christ Jesus our Lord. I thank him who has given me strength for this, Christ Jesus our Lord, because he judged me faithful by appointing me to his service. Though I formerly persecuted and insulted him, but I received mercy because I had acted ignorantly in unbelief, and the grace of our Lord overflowed for me with the faith and love that are in Christ Jesus. The word of the Lord. Thanks be to God. Let our response be, O Lord, it is you who are my portion. Kindly repeat. O Lord, it is you who are my portion. Preserve me, God, I take refuge in you. I say to the Lord, you are my God. My happiness lies in you alone. O Lord, it is you who are my portion and cup. It is you yourself who are my prize. Our response, O Lord, it is you who are my portion. I will bless the Lord who gives me counsel, who even at night directs my heart. I keep the Lord ever in my sight. Since he is at my right hand, I shall stand firm. Our response, O Lord, it is you who are my portion. you will show me the path of life, the fullness of joy in your presence. At your right hand, happiness forever. Our response, O Lord, it is you who are my portion. kindly stand. Hallelujah, 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 Hallelujah. hallelujah, hallelujah, hallelujah. I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father but by me. Hallelujah, 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 hallelujah.
The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint Luke. Glory to you, O Lord. Jesus told his disciples a parable. Can a blind man lead a blind man? Will they not both fall into a pit? A disciple is not above his teacher, but everyone, when he is fully taught, will be like his teacher. Why do you see the speck that is in your brother's eye, but do not notice the log that is in your own eye? Or how can you say to your brother, Brother, let me take out the speck that is in your eye, when you yourself do not see the log that is in your own eye? You hypocrite! First take the log out of your own eye, and then you will see clearly to take out the speck that is in your brother's eye. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. In the New Testament, there are 13 letters attributed to Saint Paul. But now, modern scripture scholars, through their studies, they tell us out of these 13, only 7 were written by Saint Paul, and 6 were written by his disciples. Which are those 6 were not written by Paul? 1st and 2nd Timothy. Today's reading is from the first letter to Timothy. Ephesians, Colossians, Titus, and 2nd Thessalonians. They were written by his disciples. Those were the tradition those days. A disciple can write in the name of his master, and that was accepted. And that is true for our Gospels also. Gospel of Matthew was not written by Matthew. Gospel of Mark was not written by Mark, Luke, or John. They were written by their disciples. It doesn't matter to us common people who wrote them. What is important for us is the message. So in today's letter to Timothy, Paul admits that he was a sinner. He was persecuting the early Christians. He is not hiding his defects or his past. He admits it. But at the same time, he knows and he says, the gospel which is preaching, he received from Jesus. You know, Paul never met Jesus. Probably has not seen Jesus. But he experienced Jesus for the first time as he was going from Jerusalem to Damascus. On the way, he was struck down and Jesus spoke to him. And since then, he had this intimate relationship with Jesus. Therefore, in his letters, such a high theology, constantly he speaks about Jesus, the love of Jesus, love of God. It is not enough that we read the Bible. We have to meditate upon the Bible. God is speaking to us through that word because it is a living word. It is not just a letter printed on paper. Since it is a living word, it will touch us. In the gospel, we heard Jesus says, a blind man cannot lead another blind man. If he does, both of them fall into a pit. Is it true? No. Because we have seen how blind people
They manage their own way without help of anybody. With that stick, they go. They know. Then if Jesus is insulting these blind people? No. Then what Jesus is talking about, what type of blindness he is talking? He is not talking about the physical blindness. No. He is talking about the inner blindness. All of us we have 2 eyes. Some of us, we need a specs with 4 eyes. We can read and see. But most of us suffer from inner blindness. We are not open. We are close-minded people. That Jesus is talking about. So he says, open up. See what is there inside you. All that garbage, take it out. Be clean. Then only you will be able to see the small speck which is there in your brother's or sister's eye. Is Jesus saying you should not correct people or you should not judge people? No. We have to correct people. All of us are subject to correction, including me. If somebody corrects me and if what they said is right, I accept. Because we are human beings. All of us, we make mistake. So justifying our mistakes or hiding our mistake is not the right thing. That's what Jesus is saying. So today, let us ask for this grace that God may heal us from this inner blindness and we may be filled with this divine light so that we become His true disciples. Page 71, lift up your hands. B13, page 71, lift up your hands. Lift up your hands and offer to the Lord. Lift up your hands and offer to your God. Oh, that your life may hold of joy and care. Lift up your hands unto the Lord. Lift up your eyes and see the works of God. Lift up your eyes to the glory of the Lord. See all the beauty He has spread for you. Lift up your eyes unto the Lord. Pray, my brothers, that our sacrifice may be acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of His name, for our good and the good of all His holy church. May the intercession of Blessed Mary, ever Virgin, commend our offerings, we pray, O Lord, and may it make us acceptable to your majesty as we revere and venerate her name through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit, Lift up your hearts. lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and eternal God, and to praise, bless and glorify your name in veneration of the Blessed ever Virgin Mary. For by the overshadowing of the Holy Spirit, she conceived your only begotten Son, and without losing the glory of virginity, brought forth into the world the eternal light, Jesus Christ our Lord. Through him, the angels praise your majesty, dominions adore and powers tremble before you. Heaven and the virtues of heaven
and the blessed seraphim worship together with exultation. May our voices, we pray, join with theirs in humble praise as we acclaim, Holy, 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 Lord God of hosts. Heaven and earth are full of your glory. Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. You are holy indeed, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread and giving thanks broke it and gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for all, for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." The mystery of faith. When we eat this bread and drink this cup, we proclaim your death, O Lord, until you come again. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world and bring her to the fullness of charity, together with Leo, our Pope, Philip Neri and Simeon, our bishops, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, Saint Joseph, her spouse, with the blessed apostles and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him, and with him, and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. Amen. Let us give thanks and praise to Heavenly Father in the words of Jesus our Savior. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy, we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you,"
Look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the risen Lord be always with you. And with your spirit. Let's offer each other the sign of peace. Peace be with you. Lamb of God, you take away the sins of the world. Have mercy on us. Lamb of God, you Take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, grant us peace. Behold the Lamb of God. Behold him who takes away the sins of the world. Blessed are we who have been called to the supper of the Lamb. Lord, I am I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. May the body and blood of our Lord Jesus Christ bring us to life everlasting. Amen. Amen. Page 142, D98, D98, Greater Love, D98, page 142. Greater love and friendship has no man than this, that he died for others, gave his life for all. No more are you servants, I have called you friends. Oh, my Father told me, I made known to you. Without you, I am nothing. My weakness leads your strength. So speak, Lord, to your servant. I'm waiting for your word. Go and build my kingdom, pluck up and break down. Speak what I command you, I shall be with you. No, you did not choose me, I appointed you. Go bear fruit in plenty, fruit that should abide. Without you, I am nothing. My weakness needs your strength. So speak, Lord, to your servant. I'm waiting for your word. Have you seen my people? Have you heard their cry? Do you know their suffering? Can you let them die? Break the unjust fetter, set the captive free, share bread with the hungry, make the blind to see. Without you, I am nothing. My weakness needs your strength. So
Kindly close your eyes. Let us thank Jesus for coming in our hearts. Let us ask Mother Mary to protect us from all sicknesses, accidents, evil forces, evil people, and always to be with us, to protect us and to guide us. All generations will call me blessed, for God has looked on his lowly handmaid. Let us pray. May we obtain the grace of your blessing, O Lord, through the intercession of Mary, the Mother of God, that from her, whose holy name we venerate, we may obtain help in our every need, through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. May Almighty God bless you, the Father and the Son and the Holy Spirit come down upon you and remain with you forever and ever. Amen. Let us go in peace to love and serve the Lord and one another. Thanks be to God. Prayer to Saint Francis Xavier. O devoted servant of God, Saint Francis Xavier, your heart was burning with love for Jesus. Impelled by this love, you went from country to country and spent yourself unto death, proclaiming the name of Jesus and the good news of salvation. That is why the Father filled you with glory in heaven and preserved your body from corruption here on earth. Filled with joy for these unique gifts, we join you in praising the Father. And now we ask your intercession for ourselves. Pray for your intention. We ask you to obtain for us the fulfillment of these desires, if they are pleasing to the Father, and for everything together with you, we praise the Father through Jesus in the Spirit. Amen. Amen. One who has come for 7 o'clock Mass has left behind mobile, and it is with our sacristan Delphine. Those it belongs, they can come and claim it. Have a good day. Wish you the same, Father. Leaving a career, your riches and fame, you were filled with passion, your heart was aflame for Jesus Christ. In Jesus Christ, you found life. Saint Francis Xavier, pray for us, that we may live the gospel we receive. May we be joy to walk the world and light to all in need. Saint Francis Xavier, pray for us, that we may live the gospel we receive. May we be joy to all the world and light to all in need.
गीत घेऊया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमी गीत गायतले हांव R4 पेज 176. आमी फकत दुलपद गायतले हांव R4 पेज 176. नमस्कार तुका करता मोग आमचो तुका दिता. 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 गे दोनिया Gedonia, मोजी सोत्या Moji Sotya, मोजी खुशी Moji Kushi, मोजे गिन्यान Moje Ginyan, मोजे कालीस Moje Kalis, आणि सगळे मोजे आणि सगळे मोजे तितले तितले तुवें म्हाका दिला. तुवें म्हाका दिला. तुकाच ते हांव दिता. तुकाच ते हांव दिता. कित्याक ते सगळे तुझे कित्याक ते सगळे तुझे तुझे कुशे परमणे तुझे कुशे परमणे तांचो वापर कर. ताचो वापर कर. म्हाका फकत म्हाका फकत तुजो मोग तुजो मोग आणि तुजी कृपा आनी दी. तुजी कृपा दी. इतलेच म्हाका पुरो. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. आमेन. सतमंता सतमंता देवा देवा स्वर्गविदार बापा स्वर्गार आणि विचार नराक आणि जेजू ख्रिस्ताक त्याच्या एकल्या सुताक आमच्या सोम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं करून सांभाळलो. आंकवार बरी थाय जल्मलो. कोस पिलाताय कोसले. ताका कुसार सोडलो. तो मेलो आनी ताका निकिपिलो. तो मेल्ल्या मध्ये देवलो. तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो जिवंत जालो. स्वर्गाक चडलो. सोर पवित्र देवाच्या उजव्याक बसला. थंय ताय जिवी आनी मेल्यांची मुंजरी करूंक येतलो. सतमंता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार पापाची वखसणी कुडीची अडपण सासणाची जिवीत. आमेन. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं. तुजें रायज आमकां यो. तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्राय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळयेंत पडूंक दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरेक पेन बलेले सुरेश पोच टॅस ऑस्ट्रामध्ये सदो आणि सदोचो पुचेसो. भगवती बरे देवाचे माये आपापल्या हातेन टिको आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. नमान मरेक पेन बलेले सुरेश पोच टॅस ऑस्ट्रामध्ये सदो आणि सदोचो पुचेसो. भगवती बरे देवाचे माये आपापल्या हातेन टिको आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. नमान मरेक पेन बलेले सुरेश पोच टॅस ऑस्ट्रामध्ये सदो आणि सदोचो पुचेसो. भगवती बरे देवाचे माये आपापल्या हातेन टिको आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदा सदांकाल. आमेन. ह्या वेळार आमी घेवया संतोसाचे 5 मेस्तेर. पयलो संतोसाचो मेस्तेर. आंकवार मारयेक काब्रेल दुता वरवीं जेजू जल्मुचो आसा म्हूण कळीत जाता. लूक 1:28. ती आसली थंय वचून देवदूतान म्हणलें, नोमान तुका देवाचे चोड आपुरबायेचे सर्वेस्पो तुजे सवें आसा. आमच्या बापा स्वर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं. तुझें राज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्राय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळयेंत पडूंक दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मुरये कृपेन बोलिल्ले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा.
ओस्तऱ्यामध्ये तूं सोदव आणि सोदव तुझो पूत जेजू भगिनी मरे देवाचे मायेक आम्हा पापल्या खातीर नती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन बोलिल्ली सर्वेस पो तुझ्या ताय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तूं सोदव आणि सोदव तुझो पूत जेजू भगिनी मरे देवाचे मायेक आम्हा पापल्या खातीर नती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन बोलिल्ली सर्वेस पो तुझ्या ताय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तूं सोदव आणि सोदव तुझो पूत जेजू भगिनी मरे देवाचे मायेक आम्हा पापल्या खातीर नती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन बोलिल्ली सर्वेस पो तुझ्या ताय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तूं सोदव आणि सोदव तुझो पूत जेजू भगिनी मरे देवाचे मायेक आम्हा पापल्या खातीर विनोदी कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन बोलिल्ली सर्वेस पो तुझ्या ताय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तूं सोदव आणि सोदव तुझो पूत जेजू भगिनी मरे देवाचे मायेक आम्हा पापल्या खातीर विनोदी कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन बोलिल्ली सर्वेस पो तुझ्या ताय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तूं सोदव आणि सोदव तुझो पूत जेजू भगिनी मरे देवाचे मायेक आम्हा पापल्या खातीर नती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन बोलिल्ली सर्वेस पो तुझ्या ताय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तूं सोदव आणि सोदव तुझो पूत जेजू भगिनी मरे देवाचे मायेक आम्हा पापल्या खातीर नती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन बोलिल्ली सर्वेस पो तुझ्या ताय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तूं सोदव आणि सोदव तुझो पूत जेजू भगिनी मरे देवाचे मायेक आम्हा पापल्या खातीर नती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन बोलिल्ली सर्वेस पो तुझ्या ताय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तूं सोदव आणि सोदव तुझो पूत जेजू भगिनी मरे देवाचे मायेक आम्हा पापल्या खातीर नती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन बोलिल्ली सर्वेस पो तुझ्या ताय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तूं सोदव आणि सोदव तुझो पूत जेजू भगिनी मरे देवाचे मायेक आम्हा पापल्या खातीर नती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आता आनी सदा सदांकाल आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू भोगोस आमकां आमची पातकां न्यार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वर सरकार सगळ्या आत्म्यांक भोग करून चड गरज आसलेल्यांक. दुसरो संतोसाचो मिस्तेर मारिया एलिझाबेथीक मेळूंक वेता आनी तिची सेवा करता. लोक 1:41-42. एलिझाबेथीन मारयेचे नोमान आयकना फुडें तिच्या कुसव्यांत आसलेल्या बाळकान उडी मारली आनी एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान भरली आनी व्हडल्या ताळ्यान उद्गारून तिणें म्हणलें, ओस्तोऱ्या मोदें सुभागी तूं आनी सुभागी तुजें कुशेचें फळ. आमच्या बापा स्वर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें नांव आमकां येवं, तुजे कशी स्वर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो एक रायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां मोगोस आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मुरे कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुजे थांय आसा ऑस्ट्रिया मध्ये तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूत जेजू. भगती मोरे देवाचे मायेक आम्हा पापयां खातीर विनोदी कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुजे थांय आसा ऑस्ट्रिया मध्ये तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूत जेजू. भगती मोरे देवाचे मायेक आम्हा पापयां खातीर विनोदी कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुजे थांय आसा ऑस्ट्रिया मध्ये तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूत जेजू. भगती मोरे देवाचे मायेक आम्हा पापयां खातीर विनोदी कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुजे थांय आसा ऑस्ट्रिया मध्ये तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूत जेजू. भगती मोरे देवाचे मायेक आम्हा पापयां खातीर विनोदी कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुजे थांय आसा ऑस्ट्रिया मध्ये तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूत जेजू. भगती मोरे देवाचे मायेक आम्हा पापयां खातीर विनोदी कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन.
नमान मोरये कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुझे ठाई आसा ऑस्ट्रियामध्ये तू सदव आणि सदव तुझो पूत जेजू भगती मरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनोदी कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मोरये कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुझे ठाई आसा ऑस्ट्रियामध्ये तू सदव आणि सदव तुझो पूत जेजू भगती मरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनोदी कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मोरये कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुझे ठाई आसा ऑस्ट्रियामध्ये तू सदव आणि सदव तुझो पूत जेजू भगती मरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनोदी कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मोरये कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुझे ठाई आसा ऑस्ट्रियामध्ये तू सदव आणि सदव तुझो पूत जेजू भगती मरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनोदी कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मोरये कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुझे ठाई आसा ऑस्ट्रियामध्ये तू सदव आणि सदव तुझो पूत जेजू भगती मरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनोदी कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आता आणि सदा सदा काल आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू बोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां एमपणांतल्या उज्यांतली वो सरकार सगळ्या आत्म्याक बो करून चड गरज आसलोल्या. तिसरो संतोसाचो मिस्तेर बेल्ल्या नगरांत दुलबरपणान जेजू जल्मता. लूक 2:7 आनी तिणें आपल्या मालगोड्या पुताक जल्म दिलो आनी तांकां खानावळींत स्वात नासली देखून तिणें ताका फाल्यांनी गुटलावून कावणेंत दवरलो. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो आयज आमकां दी आनी आमी आमचे इश्टांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन तूं बोलले सर्वेस्पर तुजें ताय आसा ओस्तऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदो तुजें कुशीचें फळ जेजू भगती मरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनोदी कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन तूं बोलले सर्वेस्पर तुजें ताय आसा ओस्तऱ्या मोदें तू सोदो आनी सोदो तुजें कुशीचें फळ जेजू भगती मरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनोदी कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन तूं बोलले सर्वेस्पर तुजें ताय आसा ओस्तऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदो तुजें कुशीचें फळ जेजू भगती मरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनोदी कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन तूं बोलले सर्वेस्पर तुजें ताय आसा ओस्तऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदो तुजें कुशीचें फळ जेजू भगती मरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनोदी कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन तूं बोलले सर्वेस्पर तुजें ताय आसा ओस्तऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदो तुजें कुशीचें फळ जेजू भगती मरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनोदी कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन तूं बोलले सर्वेस्पर तुजें ताय आसा ओस्तऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदो तुजें कुशीचें फळ जेजू भगती मरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनोदी कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन तूं बोलले सर्वेस्पर तुजें ताय आसा ओस्तऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदो तुजें कुशीचें फळ जेजू भगती मरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनोदी कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन तूं बोलले सर्वेस्पर तुजें ताय आसा ओस्तऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदो तुजें कुशीचें फळ जेजू भगती मरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनोदी कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन तूं बोलले सर्वेस्पर तुजें ताय आसा ओस्तऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदो तुजें कुशीचें फळ जेजू भगती मरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनोदी कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन तूं बोलले सर्वेस्पर तुजें ताय आसा
ओस्तऱ्या मोदें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजें कुशीचें फळ जेजू भगवती बरे देवाचे मायेक आम्हा पापियां खातीर विनोदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदां आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू भोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां मरणांतल्या उज्यांतली वो स्वर्गांत सगल्या आत्म्यांक बो करून चोर आसलेल्यांक. चवथो संतोसाचो मिस्तेर. जेसूक देव मंदिरांत भेटयतात. लूक 2:22. मोइजेसाचे समोती पोरमोणे तांची शुद्धी करचे दीस पोरले. तेन्ना योद्नो समोर पोंक बालका जेसूक जेरुजल्याक व्हेलो. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो एकरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे इश्टांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे तुम कृपेन बोललेले सरेस्व तुज्या ताय आसा वस्तुऱ्यां भितर तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भगवती बरे देवाचे मायेक आम्हा पापियां खातीर विनोदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे तुम कृपेन बोललेले सरेस्व तुज्या ताय आसा वस्तुऱ्यां भितर तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भगवती बरे देवाचे मायेक आम्हा पापियां खातीर विनोदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे तुम कृपेन बोललेले सरेस्व तुज्या ताय आसा वस्तुऱ्यां भितर तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भगवती बरे देवाचे मायेक आम्हा पापियां खातीर विनोदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे तुम कृपेन बोललेले सरेस्व तुज्या ताय आसा वस्तुऱ्यां भितर तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भगवती बरे देवाचे मायेक आम्हा पापियां खातीर विनोदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे तुम कृपेन बोललेले सरेस्व तुज्या ताय आसा वस्तुऱ्यां भितर तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भगवती बरे देवाचे मायेक आम्हा पापियां खातीर विनोदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे तुम कृपेन बोललेले सरेस्व तुज्या ताय आसा वस्तुऱ्यां भितर तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भगवती बरे देवाचे मायेक आम्हा पापियां खातीर विनोदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे तुम कृपेन बोललेले सरेस्व तुज्या ताय आसा वस्तुऱ्यां भितर तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भगवती बरे देवाचे मायेक आम्हा पापियां खातीर विनोदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे तुम कृपेन बोललेले सरेस्व तुज्या ताय आसा वस्तुऱ्यां भितर तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भगवती बरे देवाचे मायेक आम्हा पापियां खातीर विनोदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे तुम कृपेन बोललेले सरेस्व तुज्या ताय आसा वस्तुऱ्यां भितर तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भगवती बरे देवाचे मायेक आम्हा पापियां खातीर विनोदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे तुम कृपेन बोललेले सरेस्व तुज्या ताय आसा वस्तुऱ्यां भितर तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भगवती बरे देवाचे मायेक आम्हा पापियां खातीर विनोदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मनोत बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदां आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू भोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां मरणांतल्या उज्यांतली वो स्वर्गांत सगल्या आत्म्यांक बो करून चोर करत आसलेल्यांक. पांचवो संतोसाचो मिस्तेर. भुरगो जेजू देव मंदिरांत रावता. लूक 2:40-6. आनी 3 दिसां उपरांत तो तांकां देव मंदिरांत मेळ्ळो. शास्त्र्या मोदें बसून तो तांचें आयकतालो आनी तांकां विचार करीत आसलो. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो एकरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे इश्टांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोललेले सर्वेस्पर जेताय आसा वस्तुऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भगवती बरे देवाचे मायेक आम्हा पापियां खातीर विनोदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोललेले सर्वेस्पर जेताय आसा
ओस्तोऱ्यामध्ये तू सोदव आणि सोदव तुझो पूत जेजू भगवती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे ताय आसा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सोदव आणि सोदव तुझो पूत जेजू भगवती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे ताय आसा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सोदव आणि सोदव तुझो पूत जेजू भगवती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे ताय आसा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सोदव आणि सोदव तुझो पूत जेजू भगवती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे ताय आसा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सोदव आणि सोदव तुझो पूत जेजू भगवती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे ताय आसा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सोदव आणि सोदव तुझो पूत जेजू भगवती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे ताय आसा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सोदव आणि सोदव तुझो पूत जेजू भगवती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे ताय आसा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सोदव आणि सोदव तुझो पूत जेजू भगवती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे ताय आसा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सोदव आणि सोदव तुझो पूत जेजू भगवती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक पुताक आणि पवित्र आत्म्या आदी आता आनी सदा काल आमेन. ओ मोच्या जेजू भोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां मरणांतल्या वजांतली वो स्वर्गाक सगळ्या भोग करून चोड करून. आमी गीत गावया R30 पेज 192 R30 पेज 192 प्रभू जेसू. प्रभू जेसू आमच्या प्रभू जेसू प्रभू जेसू आमच्या प्रभू जेसू तुका महिमा तुका वंदन निरंतरी तुका आमचे कीर्तन उपकारार्थन कोता आमी गायन. प्रभू जेसू आमच्या प्रभू जेसू प्रभू जेसू आमच्या प्रभू जेसू. 5 उजवाडाचे मिस्तेर. पयलो उजवाडाचो मिस्तेर. जॉर्दान नदीन जेजूचें स्नान. मातेव 3:16 ते 17. जेजू स्नान घेवन उदकांतलो भायर सरून एना फुडें अवचितूत सोर्ग उगडलो आनी देवाचो आत्मो आपणाचेर पारवो कसो देवून येता तो ताणें देखलो आनी अकस्मात स्वर्गांतावन एक ताळो असो गाजलो. हो म्हजो पूत सगळे आपुरबायेचो ताचेर आसा म्हजें दादोसपण. आमच्या बापा स्वर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राय आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो एक रायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां मागोस आनी आमकां ताणेत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बुलेले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सदोव आनी सदोव तुजो पूत जेसू. भगवती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बुलेले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा
उस्तर्यामध्ये तू सदोव आणि सदोव तुझो पुज्य येसू भगती मोरे देवाचे मायेक आम्हा पापयां खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस्पो तुझे ताय आसा उस्तर्यामध्ये तू सदोव आणि सदोव तुझो पुज्य येसू भगती मोरे देवाचे मायेक आम्हा पापयां खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस्पो तुझे ताय आसा उस्तर्यामध्ये तू सदोव आणि सदोव तुझो पुज्य येसू भगती मोरे देवाचे मायेक आम्हा पापयां खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस्पो तुझे ताय आसा उस्तर्यामध्ये तू सदोव आणि सदोव तुझो पुज्य येसू भगती मोरे देवाचे मायेक आम्हा पापयां खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस्पो तुझे ताय आसा उस्तर्यामध्ये तू सदोव आणि सदोव तुझो पुज्य येसू भगती मोरे देवाचे मायेक आम्हा पापयां खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस्पो तुझे ताय आसा उस्तर्यामध्ये तू सदोव आणि सदोव तुझो पुज्य येसू भगती मोरे देवाचे मायेक आम्हा पापयां खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस्पो तुझे ताय आसा उस्तर्यामध्ये तू सदोव आणि सदोव तुझो पुज्य येसू भगती मोरे देवाचे मायेक आम्हा पापयां खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस्पो तुझे ताय आसा उस्तर्यामध्ये तू सदोव आणि सदोव तुझो पुज्य येसू भगती मोरे देवाचे मायेक आम्हा पापयां खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस्पो तुझे ताय आसा उस्तर्यामध्ये तू सदोव आणि सदोव तुझो पुज्य येसू भगती मोरे देवाचे मायेक आम्हा पापयां खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या आदी आता आनी सदा सदाकाळ आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू भोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां अणपणांतल्या उशांतली वो सरकारान भोग करून चड गरज आसलेल्यांक. दुसरो उजवाडाचो मेस्तेर खाना गांवांत लग्ना वस्त्र्यांत चेचूची आप पोरगोटणी 2:4-6 चेसून तिका म्हणलें ओस्तोरे तुका आनी म्हाका हें कित्याक पडलां म्हजो वेळ अजून पावूंक ना. ताचे आवयन चाकरांक म्हणलें तो सांगीत तितलेंय तुमी करात. थंय चुदेवांचे शुद्धी करपाचे रिती पोरमोणे फातरांची 6 दोणां आसलीं. दर एकांत 4 ते 6 कळशे जाताले. आमच्या बापा सुरेच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुजें रायज आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो रायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तालीन पडोवन दिवंक नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन भरलेले सुरेश पोचणे सावस्ट्रामध्ये सदो आणि सदोचो पोच येसू भगती मोरे देवाचे मायेक आम्हा पापयां खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सुरेश पोचणे सावस्ट्रामध्ये सदो आणि सदोचो पोच येसू भगती मोरे देवाचे मायेक आम्हा पापयां खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सुरेश पोचणे सावस्ट्रामध्ये सदो आणि सदोचो पोच येसू भगती मोरे देवाचे मायेक आम्हा पापयां खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सुरेश पोचणे सावस्ट्रामध्ये सदो आणि सदोचो पोच येसू भगती मोरे देवाचे मायेक आम्हा पापयां खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सुरेश पोचणे सावस्ट्रामध्ये सदो आणि सदोचो पोच येसू भगती मोरे देवाचे मायेक आम्हा पापयां खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सुरेश पोचणे सावस्ट्रामध्ये सदो आणि सदोचो पोच येसू भगती मोरे देवाचे मायेक आम्हा पापयां खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सुरेश पोचणे सावस्ट्रामध्ये सदो आणि सदोचो पोच येसू भगती मोरे देवाचे मायेक आम्हा पापयां खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन.
नमान मरे कृपेन बरलेले सुरेश पोचते सहस्रामध्ये सदो आणि सदोचा पोट जेजू बघितले मरे देवाचे माये आम्हा हाती नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरलेले सुरेश पोचते सहस्रामध्ये सदो आणि सदोचा पोट जेजू बघितले मरे देवाचे माये आम्हा हाती नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरलेले सुरेश पोचते सहस्रामध्ये सदो आणि सदोचा पोट जेजू बघितले मरे देवाचे माये आम्हा हाती नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापा कनी पुता कनी पवित्र आत्म्या आदि आता आणि सदा सदाकाल आमेन. ओ म्हज्या मगाच्या जेजू भोगोस आमकां आमची पातकां निवारण काणकोणांतल्या उज्यांतली वो सर्गा सगळ्यांत भोग करून जाल्या. तिसरो उजवाडाचो मिस्तेर देवाच्या राजाची पोरगोटणी. मार्कू 1:14-15. चुवावांक धरून कैदी केल्या उपरांत जेजू गालिलियाक गेलो आनी थंय देवाच्या राजाचें शुभ वर्तमान अशें पोरगोटूंक लागलो. नेमलोलो काल भरलो आनी देवाचें राज येवचें जालें. जिवीत बोतलात आनी शुभ वर्तमान मानून घेयात. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावंक, तुजें राज आमकां येवंक, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावंक. आमचो दिसपटो राय आमकां दी आनी आमी आमचे इश्टांक बक्षिता तशी आमची पातकां मागोस आनी आमकां ताळयेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा. ओस्तोऱ्या मोदें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूत जेजू. बघितले मरे देवाचे माये आम्हा हाती नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा. ओस्तोऱ्या मोदें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूत जेजू. बघितले मरे देवाचे माये आम्हा हाती नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा. ओस्तोऱ्या मोदें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूत जेजू. बघितले मरे देवाचे माये आम्हा हाती नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा. ओस्तोऱ्या मोदें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूत जेजू. बघितले मरे देवाचे माये आम्हा हाती नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा. ओस्तोऱ्या मोदें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूत जेजू. बघितले मरे देवाचे माये आम्हा हाती नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा. ओस्तोऱ्या मोदें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूत जेजू. बघितले मरे देवाचे माये आम्हा हाती नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा. ओस्तोऱ्या मोदें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूत जेजू. बघितले मरे देवाचे माये आम्हा हाती नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा. ओस्तोऱ्या मोदें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूत जेजू. बघितले मरे देवाचे माये आम्हा हाती नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा. ओस्तोऱ्या मोदें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूत जेजू. बघितले मरे देवाचे माये आम्हा हाती नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा. ओस्तोऱ्या मोदें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूत जेजू. बघितले मरे देवाचे माये आम्हा हाती नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा. ओस्तोऱ्या मोदें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूत जेजू. बघितले मरे देवाचे माये आम्हा हाती नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या आदि आता आणि सदा सदाकाल आमेन. ओ म्हज्या मगाच्या जेजू भोगोस आमकां आमची पातकां निवारण काणकोणांतल्या उज्यांतली वो सरकार सगळ्यांत भोग करून जाल्या. चवथो उजवाडाचो मिस्तेर जेजूचें रुपांतर. लूक 9:29. मागणें करता आसतना ताच्या मुखामोळाचें रूप बदल्लें आनी ताची न्हेसोवन लोकलोकीत धवी फूल जाली. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं,
तुझे राज आमकां येवंक तुजी कशी सुरगां जाता तशी संवसारान जावं आमचो वस्पतोय ग्राय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे इश्टलांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळयेक पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस्पोद जताय आसा ओस्ट्रिया मोदें तू सदो आनी सदो तुजो पुचेस भगिनी बरे देवाची माये आमच्या खातीर कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस्पोद जताय आसा ओस्ट्रिया मोदें तू सदो आनी सदो तुजो पुचेस भगिनी बरे देवाची माये आमच्या खातीर कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस्पोद जताय आसा ओस्ट्रिया मोदें तू सदो आनी सदो तुजो पुचेस भगिनी बरे देवाची माये आमच्या खातीर कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस्पोद जताय आसा ओस्ट्रिया मोदें तू सदो आनी सदो तुजो पुचेस भगिनी बरे देवाची माये आमच्या खातीर कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस्पोद जताय आसा ओस्ट्रिया मोदें तू सदो आनी सदो तुजो पुचेस भगिनी बरे देवाची माये आमच्या खातीर कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस्पोद जताय आसा ओस्ट्रिया मोदें तू सदो आनी सदो तुजो पुचेस भगिनी बरे देवाची माये आमच्या खातीर कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस्पोद जताय आसा ओस्ट्रिया मोदें तू सदो आनी सदो तुजो पुचेस भगिनी बरे देवाची माये आमच्या खातीर कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस्पोद जताय आसा ओस्ट्रिया मोदें तू सदो आनी सदो तुजो पुचेस भगिनी बरे देवाची माये आमच्या खातीर कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस्पोद जताय आसा ओस्ट्रिया मोदें तू सदो आनी सदो तुजो पुचेस भगिनी बरे देवाची माये आमच्या खातीर कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस्पोद जताय आसा ओस्ट्रिया मोदें तू सदो आनी सदो तुजो पुचेस भगिनी बरे देवाची माये आमच्या खातीर कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस्पोद जताय आसा ओस्ट्रिया मोदें तू सदो आनी सदो तुजो पुचेस भगिनी बरे देवाची माये आमच्या खातीर कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी आदी आतां सदा सदां आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या येशू भोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां एमपणांतल्या उज्यांतली वो सरकार सगळ्या आत्म्यांक भोग करून चड गरज आसलेल्यांक. पांचवो उजवाडाचो मिस्तेर मिसाच्या बलिदानाची स्थापनी लोक 22:19-20. आनी जेजून उडो घेतलो देवाक दिनवासून तो मोडलो आनी तो तांकां दिलो आनी म्हणलें ही म्हजी कूड हांवें ती तुमचे पासत समोर पुची आसा. म्हजो उगडास करून अशेंच तुमी करात. तेच परी जेवण जातोच ताणें पात्र घेवन म्हणलें हें पात्र म्हज्या रोगतान नवो करार. हें म्हजें रगत तुमचे पासत हांवें वारोवचें आसा. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रायज आमकां येवं तुजी आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रायज आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो वस्पतोय ग्राय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे इश्टलांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळयेक पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलवले सुरेस्पोर नमान मरे कृपेन बोलवले सुरेस्पोर जे तांसा वस्त्रामध्ये तू सुदो आनी सदो तुजो बोव जेजू. भगवती मरे देवाचे मायेक आमच्या पापयां खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलवले सुरेस्पोर जे तांसा वस्त्रामध्ये तू सदो आनी सदो तुजो बोव जेजू. भगवती मरे देवाचे मायेक आमच्या पापयां खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलवले सुरेस्पोर जे तांसा
उस्तरामध्ये तू सदो आणि सतत जपू जेजू भगवती देवाचे मायेक आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलवले सुरेश पोजे ताईंसा उस्तरामध्ये तू सदो आणि सतत जपू जेजू भगवती देवाचे मायेक आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलवले सुरेश पोजे ताईंसा उस्तरामध्ये तू सदो आणि सतत जपू जेजू भगवती देवाचे मायेक आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलवले सुरेश पोजे ताईंसा उस्तरामध्ये तू सदो आणि सतत जपू जेजू भगवती देवाचे मायेक आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलवले सुरेश पोजे ताईंसा उस्तरामध्ये तू सदो आणि सतत जपू जेजू भगवती देवाचे मायेक आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलवले सुरेश पोजे ताईंसा उस्तरामध्ये तू सदो आणि सतत जपू जेजू भगवती देवाचे मायेक आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलवले सुरेश पोजे ताईंसा उस्तरामध्ये तू सदो आणि सतत जपू जेजू भगवती देवाचे मायेक आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलवले सुरेश पोजे ताईंसा उस्तरामध्ये तू सदो आणि सतत जपू जेजू भगवती देवाचे मायेक आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आदी आता आणि सदा सदाकाळ आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू भोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां आयपणांतल्या वशांतली वो सदा सगळ्या वो करत स्वर्गरस आसलेल्यांक. आमी गायन करुया आर्ट 30 वर्स 2 पेज 192. आर्ट 30 वर्स 2 पेज 292. प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू बोडव्याचो तुका बोसोर करता आखी पृथ्वी तुझी कीर्ती गाजता सगळी रोसना तुझी स्तुती गायता. प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू. 5 दुखीचे मिस्तेर. पयलो दुखीचो मिस्तेर. जे सिमांनी मोळ्यांत जेजू मागणें करता. लूक 22 44 ते 45. आनी सगळोच कळवळोन ओदीक उत्सुकतायेन तो मागणें करीत आसलो आनी दोंडीर गळटालो रोगताच्या दाट तेंब्या वरी जालो ताचो घाम आनी ताणें आनी मागणें करतोच शिसां सोशें उठून ये जाल्यार ते कोतीन न्हिदलोले ताका मेळ्ळे. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपट्टो आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तालीन पडोवंक नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मुरे कृपेन भरलेले सोरुस्पो तुजे ताय आसा वस्तुरा मोल्यान तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूज जेजू. भगवती देवाचे मायेक आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन भरलेले सोरुस्पो तुजे ताय आसा वस्तुरा मोल्यान तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूज जेजू. भगवती देवाचे मायेक आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन भरलेले सोरुस्पो तुजे ताय आसा वस्तुरा मोल्यान तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूज जेजू. भगवती देवाचे मायेक आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन भरलेले सोरुस्पो तुजे ताय आसा
उस्तोरा मोदान तू सदैव आणि सदैव तुझा पूज जेजू भगवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर नोंदी कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपेन बोलले सोरुस्पो तुझ्या तायसा उस्तोरा मोदान तू सदैव आणि सदैव तुझा पूज जेजू भगवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर नोंदी कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपेन बोलले सोरुस्पो तुझ्या तायसा उस्तोरा मोदान तू सदैव आणि सदैव तुझा पूज जेजू भगवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर नोंदी कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपेन बोलले सोरुस्पो तुझ्या तायसा उस्तोरा मोदान तू सदैव आणि सदैव तुझा पूज जेजू भगवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर नोंदी कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपेन बोलले सोरुस्पो तुझ्या तायसा उस्तोरा मोदान तू सदैव आणि सदैव तुझा पूज जेजू भगवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर नोंदी कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपेन बोलले सोरुस्पो तुझ्या तायसा उस्तोरा मोदान तू सदैव आणि सदैव तुझा पूज जेजू भगवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर नोंदी कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपेन बोलले सोरुस्पो तुझ्या तायसा उस्तोरा मोदान तू सदैव आणि सदैव तुझा पूज जेजू भगवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर नोंदी कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. बापा आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या आदी आता आनी सदा सदांकाळ आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या येशू भोगोस आमकां आमची पातकां निवारण कोणातल्या उशांतली वो सगळा सगळ्या बरोबर गरज असलेल्या दुसरो दुखीचो मेस्तेर जेजूच्यो मोस्कोऱ्यो करतात. जुवांव 19:1 तेन्ना पिलातान जेजूक दवरून ताचेर जेरमोन मारूंक लायलें. आमच्या पासडकीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळयेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले सरेस्पोर्ट येताय आसा वस्त्रामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूज जेजू भगवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सरेस्पोर्ट येताय आसा वस्त्रामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूज जेजू भगवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सरेस्पोर्ट येताय आसा वस्त्रामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूज जेजू भगवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सरेस्पोर्ट येताय आसा वस्त्रामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूज जेजू भगवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सरेस्पोर्ट येताय आसा वस्त्रामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूज जेजू भगवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सरेस्पोर्ट येताय आसा वस्त्रामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूज जेजू भगवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सरेस्पोर्ट येताय आसा वस्त्रामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूज जेजू भगवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सरेस्पोर्ट येताय आसा वस्त्रामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूज जेजू भगवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सरेस्पोर्ट येताय आसा वस्त्रामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूज जेजू भगवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सरेस्पोर्ट येताय आसा वस्त्रामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूज जेजू भगवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. पाप आणि
आदी आतां आनी सदां सदांकाल आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू, बोगोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां एणपणांतल्या उज्यांतली, वो सर्गा सगल्या आत्म्यांक, भोग करून चोर गरज आसलेल्यांक. तिसरो दुखीचो मिस्तेर. जेजूच्या माथ्यार कांट्यांचो मुकूट घालतात. मातेव 27, 28 ते 29. तेन्ना राजपालाच्या सैनिकांनी जेजूक राजनिवासांत व्हेलो आनी ताचे भोंवती सगळीं पोलतोन एकठांय केली. ताची वस्त्रां काडून ताचेर एक धाकटें तांबडें लाल आवरण घालें आनी कांट्यांचो एक मुकूट विणून ताच्या माथ्यार घालो आनी ताच्या उजव्या हाताक एक बोडी दिली. ताचे मुखार दिमी मोडून ताका केणूंक ते म्हणटाले, जुदेवांच्या राजा नोमान तुका. आमच्या बापा स्वर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो आमकां दी आनी आमी आमचे येजगणांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां कालेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलिले सोरेस्पोर तुजे टाय आसा स्त्रिया मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो आपूच जेजू. देवाचे मायेक आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलिले सोरेस्पोर तुजे टाय आसा स्त्रिया मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो आपूच जेजू. देवाचे मायेक आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलिले सोरेस्पोर तुजे टाय आसा स्त्रिया मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो आपूच जेजू. देवाचे मायेक आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलिले सोरेस्पोर तुजे टाय आसा स्त्रिया मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो आपूच जेजू. देवाचे मायेक आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलिले सोरेस्पोर तुजे टाय आसा स्त्रिया मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो आपूच जेजू. देवाचे मायेक आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलिले सोरेस्पोर तुजे टाय आसा स्त्रिया मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो आपूच जेजू. देवाचे मायेक आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलिले सोरेस्पोर तुजे टाय आसा स्त्रिया मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो आपूच जेजू. देवाचे मायेक आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलिले सोरेस्पोर तुजे टाय आसा स्त्रिया मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो आपूच जेजू. देवाचे मायेक आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलिले सोरेस्पोर तुजे टाय आसा स्त्रिया मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो आपूच जेजू. देवाचे मायेक आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलिले सोरेस्पोर तुजे टाय आसा स्त्रिया मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो आपूच जेजू. देवाचे मायेक आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक, आदी आतां आनी सदां सदांकाल आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू, भोगोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां एणपणांतल्या उज्यांतली, वो सर्गा सगल्या आत्म्यांक, स्वर्गारोर भोग करून चोर गरज आसलेल्यांक. चवथो दुखीचो मिस्तेर. जेजूच्या खांद्यार खुरीस चितात. 19:17. आनी तो आपलो खुरीस भावून खोट्याच्या म्हटलोल्या जाग्यार वचूंक भायर सरलो. ह्या जाग्याचें नांव आरामायीक भाशेन गोलगोथा. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो आमकां दी आनी आमी आमचे येजगणांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां कालेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन बोलिले सोरेस्पोर तुजे टाय आसा
ओस्त्र्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूज जेजू भगिनी बरी देवाचे माये आमच्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बलिले सोरस्पो तुझे ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूज जेजू भगिनी बरी देवाचे माये आमच्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बलिले सोरस्पो तुझे ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूज जेजू भगिनी बरी देवाचे माये आमच्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बलिले सोरस्पो तुझे ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूज जेजू भगिनी बरी देवाचे माये आमच्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बलिले सोरस्पो तुझे ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूज जेजू भगिनी बरी देवाचे माये आमच्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बलिले सोरस्पो तुझे ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूज जेजू भगिनी बरी देवाचे माये आमच्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बलिले सोरस्पो तुझे ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूज जेजू भगिनी बरी देवाचे माये आमच्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बलिले सोरस्पो तुझे ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूज जेजू भगिनी बरी देवाचे माये आमच्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बलिले सोरस्पो तुझे ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूज जेजू भगिनी बरी देवाचे माये आमच्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बलिले सोरस्पो तुझे ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूज जेजू भगिनी बरी देवाचे माये आमच्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आता आणि सदाकाळ आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू भुगोस आमकां आमची पातकां निवारण आमकां कोणाच्या उज्यांतली व सरकारार भोव करून चड करून पांचवो दुखीचो मिस्तेर जेजू कुर्सार मोरता. लूक 23:40-6. आनी व्हडल्यान हाडून जेजून म्हणलें, बापा तुज्या हातान घालता म्हजो आत्मो. अशें म्हणून ताणें प्राण सोडलो. आमच्या बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणें पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन बोलवले सर्वेत पोर तुजे सवे आसा वस्तुऱ्यामध्ये हितून सदो आणि सदो तुझा पूज जेजू भगिनी बरी देवाचे माये आमच्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलवले सर्वेत पोर तुजे सवे आसा वस्तुऱ्यामध्ये हितून सदो आणि सदो तुझा पूज जेजू भगिनी बरी देवाचे माये आमच्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलवले सर्वेत पोर तुजे सवे आसा वस्तुऱ्यामध्ये हितून सदो आणि सदो तुझा पूज जेजू भगिनी बरी देवाचे माये आमच्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलवले सर्वेत पोर तुजे सवे आसा वस्तुऱ्यामध्ये हितून सदो आणि सदो तुझा पूज जेजू भगिनी बरी देवाचे माये आमच्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलवले सर्वेत पोर तुजे सवे आसा वस्तुऱ्यामध्ये हितून सदो आणि सदो तुझा पूज जेजू भगिनी बरी देवाचे माये आमच्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन.
नमान मरिये कृपेन बोलवले सर्वेस्पोर तुझे सभे आसा वस्तोऱ्यामध्ये इथून सदो आणि सदो तुझा पूज जेजू भगवती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर नती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलवले सर्वेस्पोर तुझे सभे आसा वस्तोऱ्यामध्ये इथून सदो आणि सदो तुझा पूज जेजू भगवती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर नती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलवले सर्वेस्पोर तुझे सभे आसा वस्तोऱ्यामध्ये इथून सदो आणि सदो तुझा पूज जेजू भगवती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर नती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलवले सर्वेस्पोर तुझे सभे आसा वस्तोऱ्यामध्ये इथून सदो आणि सदो तुझा पूज जेजू भगवती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर नती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलवले सर्वेस्पोर तुझे सभे आसा वस्तोऱ्यामध्ये इथून सदो आणि सदो तुझा पूज जेजू भगवती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर नती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आता आणि सदा काळ आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू भोगोस आमकां आमची पातकां निवारण कांय कोणांतल्या उशांतली वो सर्गा सगळ्या आत्म्याक वो करूच गरज आसलेल्या. Art 30 verse 3 page 192 आम्ही गायन करूया. Art 30 verse 3 page 192. प्रभू जेसू आमच्या प्रभू जेसू प्रभू जेसू आमच्या प्रभू जेसू सूर्य चंद्री आणि तारा समोर उज्वाल फांकून Porcul cordato tuns masuria ani porzor tu so Prabhu Jesu amcha Prabhu Jesu Prabhu Jesu amcha Prabhu Jesu. 5 अर्काचे मिस्तेर. पयलो अर्काचो मिस्तेर. आपल्या मरना उपरांत तिसऱ्या दिसा जेजू जिवंत जाता. मार्कू 16:6. पूण ताणें म्हणलें भियोव नाकात. कुर्सार मारलोल्या नाजारेतकार जेजूक तुमी सोदतात. देवान ताका पुनर्जिवंत केला. तो हांगा ना. ताका दवरलोली ती स्वात पळयात. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं. तुझें रायज आमकां येवं. तुज्या गोश्टी स्वर्गांत जाता तशीं संवसारांत जावं. आनी आमी आमचे इस्रायेलाक बक्षिता तशी आमची पातकां मागोस आनी आमकां ताळेन पडोवन दिवं नाका पण वायटांतल्यान आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोललेले सोरेस्पो तुझे तायेसा उस्रामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूज जेजू भगवती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोललेले सोरेस्पो तुझे तायेसा उस्रामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूज जेजू भगवती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोललेले सोरेस्पो तुझे तायेसा उस्रामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूज जेजू भगवती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोललेले सोरेस्पो तुझे तायेसा उस्रामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूज जेजू भगवती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोललेले सोरेस्पो तुझे तायेसा उस्रामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूज जेजू भगवती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोललेले सोरेस्पो तुझे तायेसा
उस्त्रामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूत जेजू भगिनी मरिये देवाची माई आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोललेले सोरेस्पो तुझे तायेसा उस्त्रामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूत जेजू भगिनी मरिये देवाची माई आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोललेले सोरेस्पो तुझे तायेसा उस्त्रामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूत जेजू भगिनी मरिये देवाची माई आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोललेले सोरेस्पो तुझे तायेसा उस्त्रामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूत जेजू भगिनी मरिये देवाची माई आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोललेले सोरेस्पो तुझे तायेसा उस्त्रामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूत जेजू भगिनी मरिये देवाची माई आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापा आणि पुत्रा आणि पवित्र आत्म्या आदि आता आणि सदा सदाकाल आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू भोगोस आमकां आमची पातकां निवारण काळपणांतल्या उज्यांतली वो सदा सगळ्या आत्म्या बोकरो सर्वच असलेल्या. दुसरो ऑर्काचो मेस्तेर 40 दीस आपल्या शिसांक दिसती पडल्या उपरांत जेजू सरकार चडटा. मार्कू 16:19. आनी सोम्या जेजून तांचे कडेन उलोवन सोंपयतोच देवान ताका वयर सरकार उबारून व्हेलो आनी थंय तो देवाच्या उजव्याक बसला. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा उस्त्र्यामध्ये तूं सदव आणि सदवचो पूत जेजू भगिनी मरिये देवाची माई आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा उस्त्र्यामध्ये तूं सदव आणि सदवचो पूत जेजू भगिनी मरिये देवाची माई आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा उस्त्र्यामध्ये तूं सदव आणि सदवचो पूत जेजू भगिनी मरिये देवाची माई आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा उस्त्र्यामध्ये तूं सदव आणि सदवचो पूत जेजू भगिनी मरिये देवाची माई आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा उस्त्र्यामध्ये तूं सदव आणि सदवचो पूत जेजू भगिनी मरिये देवाची माई आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा उस्त्र्यामध्ये तूं सदव आणि सदवचो पूत जेजू भगिनी मरिये देवाची माई आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा उस्त्र्यामध्ये तूं सदव आणि सदवचो पूत जेजू भगिनी मरिये देवाची माई आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा उस्त्र्यामध्ये तूं सदव आणि सदवचो पूत जेजू भगिनी मरिये देवाची माई आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा उस्त्र्यामध्ये तूं सदव आणि सदवचो पूत जेजू भगिनी मरिये देवाची माई आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा उस्त्र्यामध्ये तूं सदव आणि सदवचो पूत जेजू भगिनी मरिये देवाची माई आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन.
मोहिमा बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्या आनी आतां आनी सदांच सदांकाल आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू, भोगोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां एकोणांतल्या उच्यांतली, स्वर्गांत स्वर्गारोहण, भोग करून चड गरज आसलेल्यांक. तिसरो ओर्काचो मेस्तेर. चेचून भासयलोलो पवित्र आत्मो 50व्या दिसा पयले पवित्र सोबेचेर देंवता. धर्मदुतांचो इतिहास 2:2. अवचितूत चणचणीत वाऱ्या सारको स्वर्गावेलो एक आवाज आयकूंक आयलो. ह्या आवाजान ती आसलीं तें आख्खें घर भरलें. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो एक रायज आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां ताणेन पडोवन दिवं नाकाय, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मेरे कृपेन बोललेले सर्वेस्पोर तुजी ताय आसा, ओस्तुऱ्या मध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. भगवती मरे देवाचे मायेक, आमकां पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मेरे कृपेन बोललेले सर्वेस्पोर तुजी ताय आसा, ओस्तुऱ्या मध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. भगवती मरे देवाचे मायेक, आमकां पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मेरे कृपेन बोललेले सर्वेस्पोर तुजी ताय आसा, ओस्तुऱ्या मध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. भगवती मरे देवाचे मायेक, आमकां पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मेरे कृपेन बोललेले सर्वेस्पोर तुजी ताय आसा, ओस्तुऱ्या मध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. भगवती मरे देवाचे मायेक, आमकां पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मेरे कृपेन बोललेले सर्वेस्पोर तुजी ताय आसा, ओस्तुऱ्या मध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. भगवती मरे देवाचे मायेक, आमकां पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मेरे कृपेन बोललेले सर्वेस्पोर तुजी ताय आसा, ओस्तुऱ्या मध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. भगवती मरे देवाचे मायेक, आमकां पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मेरे कृपेन बोललेले सर्वेस्पोर तुजी ताय आसा, ओस्तुऱ्या मध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. भगवती मरे देवाचे मायेक, आमकां पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मेरे कृपेन बोललेले सर्वेस्पोर तुजी ताय आसा, ओस्तुऱ्या मध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. भगवती मरे देवाचे मायेक, आमकां पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मेरे कृपेन बोललेले सर्वेस्पोर तुजी ताय आसा, ओस्तुऱ्या मध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. भगवती मरे देवाचे मायेक, आमकां पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मेरे कृपेन बोललेले सर्वेस्पोर तुजी ताय आसा, ओस्तुऱ्या मध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. भगवती मरे देवाचे मायेक, आमकां पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापा पुता आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदां सदांकाल आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू, भोगोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां एकोणांतल्या उज्यांतली, ओ सगळ्या आत्म्या, भोग करून स्वर्गार आसलेल्यांक. चवथो ओर्काचो मेस्तेर. मारयेक देव कुडी आत्म्या सयत सरकार व्हरता. चुडीत 13:18. मोचे धुवे संवसारांतल्या सगळ्या वस्तुऱ्यां भितर बोव वो त्या सर्वेस्पराचो आशिर्वाद तुजेर पडूं. आमच्या बापा स्वर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो एक रायज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां ताळयेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा, ओस्तुऱ्यामध्ये तू सोदो आनी सोदोय तुजो पूज जेजू. भगवती मरे देवाचे मायेक, आमकां पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा, ओस्तुऱ्यामध्ये तू सोदो आनी सोदोय तुजो पूज जेजू. भगवती मरे देवाचे मायेक, आमकां पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा,
वस्तुर्यामध्ये तू सदो आणि सदोई तुझो पूत जेजू भगवती मरिये देवाची मायेक आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस पोर तुझे ताय आसा वस्तुर्यामध्ये तू सदो आणि सदोई तुझो पूत जेजू भगवती मरिये देवाची मायेक आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस पोर तुझे ताय आसा वस्तुर्यामध्ये तू सदो आणि सदोई तुझो पूत जेजू भगवती मरिये देवाची मायेक आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस पोर तुझे ताय आसा वस्तुर्यामध्ये तू सदो आणि सदोई तुझो पूत जेजू भगवती मरिये देवाची मायेक आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस पोर तुझे ताय आसा वस्तुर्यामध्ये तू सदो आणि सदोई तुझो पूत जेजू भगवती मरिये देवाची मायेक आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस पोर तुझे ताय आसा वस्तुर्यामध्ये तू सदो आणि सदोई तुझो पूत जेजू भगवती मरिये देवाची मायेक आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस पोर तुझे ताय आसा वस्तुर्यामध्ये तू सदो आणि सदोई तुझो पूत जेजू भगवती मरिये देवाची मायेक आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस पोर तुझे ताय आसा वस्तुर्यामध्ये तू सदो आणि सदोई तुझो पूत जेजू भगवती मरिये देवाची मायेक आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आता आनी सदां सदांकाळ आमेन. ओ माझ्या मोगाच्या जेजू बोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां एणपणांतल्या उशांतली वो सदां सगळ्या आत्म्याक बो करून स्वर्गार आसलेल्यांक. पांचवो अर्काचो मेस्तेर आंकवार मारयेक देवान सरकार आनी संवसाराची राणी केली. प्रकाशनी 12:1 तेन्ना सरकार एक विचित्र कुणा दिश्टी पडली. सुर्याच्या पोरजोळान नेसलोली एक बायल तिच्या पांयां तळा आसलो चोंद्रीम आनी तिच्या माथ्यार 12 नोखेत्रांचो मुकुट. आंकार मारये देवान सोकले आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझे नाम पवित्र जा तुझे राज आमकां यो तुझे खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो एक रायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे इश्टांक बक्षितांव तशें आमची पातकां मोगोस आनी आमकां दारेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेली सर्वेश्वर तुझे ताय आसा अस्थिरे मोदे तूं सोदीप आनी सोदीप तुझे पूत जेशू भगवती मरिये देवाची मायेक आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेली सर्वेश्वर तुझे ताय आसा अस्थिरे मोदे तूं सोदीप आनी सोदीप तुझे पूत जेशू भगवती मरिये देवाची मायेक आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेश्वर तुझे ताय आसा अस्थिरे मोदे तूं सोदीप आनी सोदीप तुझे पूत जेशू भगवती मरिये देवाची मायेक आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेश्वर तुझे ताय आसा अस्थिरे मोदे तूं सोदीप आनी सोदीप तुझे पूत जेशू भगवती मरिये देवाची मायेक आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेश्वर तुझे ताय आसा अस्थिरे मोदे तूं सोदीप आनी सोदीप तुझे पूत जेशू भगवती मरिये देवाची मायेक आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेश्वर तुझे ताय आसा अस्थिरे मोदे तूं सोदीप आनी सोदीप तुझे पूत जेशू भगवती मरिये देवाची मायेक आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेश्वर तुझे ताय आसा अस्थिरे मोदे तूं सोदीप आनी सोदीप तुझे पूत जेशू भगवती मरिये देवाची मायेक आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये
कृपेन भरलेले सर्वेश्वर तुझे ताई असा तेरे मोदे तू सोदीप आणि सोदीप तुझे पूज्य येशू भगवती देवाचे मायेक आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. समान मरी कृपेन भरलेले सर्वेश्वर तुझे ताई असा तेरे मोदे तू सोदीप आणि सोदीप तुझे पूज्य येशू भगवती देवाचे मायेक आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. समान मरी कृपेन भरलेले सर्वेश्वर तुझे ताई असा तेरे मोदे तू सोदीप आणि सोदीप तुझे पूज्य येशू भगवती देवाचे मायेक आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदांच काल आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेसू बोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या वचांतली वो सगळ्या सगळ्या आत्म्यांक भोव करून चड गरज आसलेल्यांक. आम्ही गायन करूया T12 पेज 207. T12 पेज 207. मोगाल माय आमचे ताय तू राव गोसा आकांता सदांच तू पाव मोगाल माय आमचे ताय तू राव गोसा आकांता सदांच तू पाव माये काकुतीचे माये मोगाचे माये सोशेगुणानी बोललेले माये काकुतीचे माये मोगाचे माये सोशेगुणानी बोललेले आमच्या गोसानी आमच्या दुखानी आमच्या विघ्नानी पावतू सोदी आमच्या गोसानी आमच्या दुखानी आमच्या विघ्नानी पावतू सोदी माये काकुतीचे माये मोगाचे माये सोशेगुणानी बोललेले माये काकुतीचे माये मोगाचे माये सोशेगुणानी बोललेले नमान राणी काकुतीचे माये तुझे आमचे जिवीत अमृतानी परवसो आमी पोटेशी बाळका तुका उलो मारता हे दुखाच्या कोणाक सुस्कार सोडून रुदन करून माये तुका प्रार्थाव आमचे दयाच्या रातीनी तुझी काकुतीची नदर घाल तू कोणवाळे आनी मोगाल दुलोक आंकवार मारये ह्या पदाचा उपरांत तुजो पूज जेजू आमकां दाखय भाग्यवंत देवाचे माये आमचे खातीर माग जेजून बसायला ते आमकां फावो जावच्याक. मागुया देवा एकल्यास तुझ्या पुतान आपल्या जिविता मना आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं आमकां सासणाच्या सुखाचो मुकुट जोडलो. भाग्यवती आंकवार मारयेचे पवित्र जायेचे मिस्तेर आमी नियाळटाव. ताणी तातूंत आटापलेले आसा ताची देख घेवची आनी बसयलेले आसा ते आमकां मेलोशे कर म्हूण मागता त्याच आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं आमेन. उगडास कर हे बो कोनवाळे आंकवार मारये केन्नाच आयकूंक ना कोणूय येतेले तुज्या गोपान मागतेल्यांक तुजी मदत आनी सोदतल्यांक तुजो आदार तुवें आलाशिरो दिनासतना उरलो म्हणून. पातयेवून ह्या बोरवाशान हांव येतां तुजे वेंगेन हे आंकवारे मोचे माये हांव येतां तुजे सोशी तुजे मुखार उबो जातां. हांव पातकी आमी दुखी वोंत आनी देवाचे पुताचे माये बेपरवा करिनाका मोच्या मागण्याची पूण दोयेन आयकून घे मोचे मागणे आनी सुफळ तें कर. आमेन. मारयेची तुस्त आमी म्हणुया. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखाणटा
देवा म्हज्या तारखा खातीर म्हजो जीव मुरगळटा. आपले ताणें दिश्ट काडली. ओय आतांच्यान सगल्यो पिका म्हाका बागी मोडटल्यो. म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें. सोरपोलीस तो पवित्र नांव ताचें. ताची भक्ती करतल्यांक पावता पिणकेचे पिणकेन ताची दया. आपल्या बावल्याची तो शक्ती दाखयता. कालचान गोर दवरतल्यांक दुस्पाटायता. पदवेदारांक तो सदरा वयले शेवटिता. हिन हलक्यांक उंच उबारता. भुकेल्ल्यांक तो बऱ्या बऱ्या देण्यांनी भरता. गिरेस्तांक रिकाम्या हातांनी परत धाडटा. अब्राहमा आनी ताची सस्ती खातीर सोर काळाक आमच्या पुर्वजांक दिल्ल्या उतराचो आपले काकलुतीचो ताणें उगडास केलो आनी इस्रायेलाक आपल्या चाकराक शरणांक घेतलो. आमेन. बाप साहेबाच्या इतिहासाक आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें रायज आमकां येवं. तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो एक रायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे इश्टोल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां मोगोस आनी आमकां तालणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नुमान मरी कृपेन बोलेले सुरेश पोचते सावस्टामध्ये सदो आनी सदोचो पूत जेजू. भगवती मरे देवाचे मायेक आमा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा पापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदा सदा काल. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदा सदा काल. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदा सदा काल. आमेन. संसाराकितल्या वोत्या सस्तागी नोमान कोता सोडून दिवन आदल्यो रिती सेवादोर नवो दोता सोयबाचे विशोय आमचे घुस्पोटात गुटा मुखार तिरवाडून आमचो बावा सोय मोरते विशोय दिनार प्रितीच्या बापा आमच्या सोय दिवोन भुताक ताच्या मुरगोटून काजा तोडान वंदुया वाखाणुया उपसोया हातांचे मोदलो मोगाच्या पवित्र आत्म्या संस्कार को खातेपणान मानविया सस्ना सस्ना. आमेन. तुवें तांकां सुरकीचो उंडो दिलोय. सगल्या वादाचो उंडो तो. देवा एकल्याच्या संस्कारान तुवें आमकां तुज्या कोश्टा मोन्नाचो उगडास करून दवरलोय. तो तुज्या मासा रोगताचो पवित्र गुटाची भक्ती करूंक आनी ह्या वरवीं थांबोन आसतना तुजे सोडवणेचो फळ आमकां भोगूंक फावो कर. तूं जो जियेताय आनी राजपोट चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन.